मडकय नवदुर्गेची मूर्ती बदलपाचो वाद मिटोवंक हालचाली चल्ल्यात। मंगळारा देवीचे नमीच्या पालखेक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो, मात पालखी गांवकारांनी उखल्ली। माजनांनी मार ते घेतिल्ल्यान तणाव जालो ना। मुख्यमंत्री, देवस्थान समिती आनी लोकांक घेवन विशय तडीक लावया म्हूण विष्णू उलोवन दाखयता। लोक देवीची मूर्ती बदलूंक दिनात। देवस्थान समिती म्हणटा मूर्ती भंग जाल्या ती पुजप बरोबर न्ही। आज भोजन समाजाचो अध्यक्ष हांगा आयला कित्याक सांग म्हाका हो वाद शिदळलो नाका। आमी मुख्यमंत्र्याकडे बी उलयल्या, मुख्यमंत्र्याक सांगला बेग्यांतल्या बेग्यान हेतून तूं आमचे दोगांकूय घेवन बस आनी हो वाद म्हणटा तो आसा तो गोंयचो मिटोवंक जाय। ह्या प्रकारान एक मोठी पुलीस फौज हांगा हाडून प्रशासनान उबी केली हे बरोबर न्ही। ह्या घटनेचो निशेध करता। निमणे हातून कितें जालें, सगळो उत्सव शांततेन पार पडलो, सगळें बरे तरेन जालें आनी हास्य मात पुलिसाचें आनी एडमिनिस्ट्रेशनचें जालें की दोनूय सायडींनी खंय तरी रियलायज करपा जाय की देवीच्या दरबारान क्लेश कलह आनी झगडीं ही बरी न्ही। पूण ग्रामस्थांची जी भावना आहा ती भावनाय बी महाजनांनी आयकुपा जाय अशें म्हाका दिसता। आज ल्हानाचे व्हड तिच्या पांया कडेन आज खाताचे तान मोठे जाले। प्रत्येक जण आपल्या आपल्या वेवसायान धंद्यान घरा घरतीन प्रत्येक कार्याक आमी नवदुर्गे उलो मारता। तिचेर आज काळ येयला आनी एक कमिटीन तिचेर काळ हाडला। आमी मडकयकार सगळे एक जावं आतां जाल्या तशें 22 तारखेक आमी 21 तारखेक देवळान बसया, 21 तारखेक सगळे बसया। देवस्थान समिती म्हणटा मूर्ती भंग जाल्या, तिका वेर गेल्या, ती पुजप बरोबर न्ही। हे पयली 2 मूर्ती बदलल्यात, नवी हाडल्या ती खंय चवथी। 22 तारखेची कार्यावळ खंय थारिल्ल्या प्रमाण जातली। ही जी मूर्ती लोक म्हणटा प्राचीन, कितें कोण म्हणटा 500 वर्सांची, कोण म्हणटा 800 वर्सांची, कोण म्हणटा तरेतरेचे विचार आमी पेपरान वाचता आनी लोकूय म्हणटा। ताजेर पयलें सांगपा जाल्यार देवूळ जें मडकय जाल तें बाटाबाटी नंतर 1500 नंतर मूर्ती जी आसा कितें आसा ती मूर्ती तिसरी आनी आमी प्रपोज करता ती चवथी। जेन्ना देवूळ बांदलें तेन्ना इमिजिएटली थंय पाशाणी मूर्ती नाशिल्ली। इमिजिएटली तांणी गरजे ती ब्रासाची मूर्ती केल्ली आनी ब्रासाची मूर्ती आमचे कडेन हावेळ ती प्रिजर्व केल्ली आसा वयर। एज ऑफ टुडे न्हय आमचो सगळो प्रोग्राम स्टँड्स। देर इज नो चेंज इन द प्रोग्राम। सेकंड, आमचे कडेन अजून खंयचोच प्रस्ताव येवना। प्रस्ताव येतकर जर तो प्रॉपर लोकां कडल्यान आयलो आमी वी आर ओपन फॉर डिस्कशन्स। वी विल कन्सिडर इन आवर कमिटी मिटिंग्स। सांगता एज अ प्रेसिडेंट आय एम ओपन फॉर प्रसाद। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कायम करचे म्हूण PWDच्या कामगारांनी पणजे मोर्चा काडलो। मोर्चा आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाचो पुलिसांनी चर्ची कडेनच आडायलो। मोर्चाक 200 कामगार आशिल्ले, तांकां आयटक तेंको दिता। PWDंत असले 1353 कामगार आसात। कामगारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक परवरे वचून मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यान खंय वॅकन्सी जाता तसो विचार करता म्हूण तांकां सांगलां। ताका परतून उगडास करता, परतून ताच्या नजरेक हाडटा। जर आमचो प्रॉब्लम मिटाना जाल्यार वी वील हॅव टू गो टू द हायकोर्ट आनी आमी रिट पिटिशन तयार केला। इट इज एट द टिपिंग स्टेज। वी वील गो टू द हायकोर्ट एंड प्लीड आवर केस बिफोर द हायकोर्ट। एट द सेम टायम पीपल्स मुवमेंट कॅनॉट बी गिवन अ गो बाय। आमचो एकवट आनी आमच्या कामगारांची चळवळ चालूच आमी दवरून कोर्टा फुडें वतले आनी आमी सांगतले हियर वी आर कमिंग विथ क्लीन हँड्स। पार्सेकार ताका आमी मेळ्ळे आनी आमी डिटेल मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्र्याक हँडओवर केला। आमी तांकां नदरेक तांच्या हाडून दाखयल्लें आसा की देर इज अ हायकोर्ट ऑर्डर which is the judgment of the High Court delivered on 9/4/2014, which says that whenever a regular vacancy exists in PWD, the same should be filled from the society workers. Maternity leave बायलांची जी थांबयल्या ती मॅटर्निटी लीव चालू करपाक सरकाराक उपाय काडपाक जाय तें आमी सांगलां। कॅटेगरायजेशन रॉंग डेजिग्नेशन जाल्लें आसा तें करेक्ट करचें म्हणून आमी दाखयलां आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण ताजेर योग्य तो निर्णय घेतलो। आनी त्याच बरोबर आमी ह्या खात्याचो मिनिस्टर जो आसा बाब मानेस सुदीन ढवळीकर ताकाय मेळपाचें आसा आनी ताकाय एक सविस्तर मेमोरेंडम आमी दितले। And in the meantime, we are also filing a writ petition in the High Court, taking all these issues to the High Court.
मडगांव कोयर मुक्त आणि स्वच्छ करपाक पालिका मंडळान जागृती मोहीम सुरू केल्या. सुको आनी ओलो कोयर घरांनीच वेगळो करपाचो. दुकानां, हॉटेलां सारकेले वेवसायीक आस्थापनांनी कोयर वेगवेगळो करून पालिकेच्या कामगारां कडेन दिवचो म्हूण पालिकेन मागलां. मोहिमेंत नगरसेवकां बरोबर स्कुलांचे भुरगे आनी मडगांवकारूय वांटेकार जाल्ले. कोयराचो प्रस्न तडीक लावंक लोक फुडें सरतले म्हूण नगराध्यक्षाक दिसता. Basically because we have put the system from 1 to 10 what we have put a system of our infrastructure in place. So now we are like going door to door today, to teach all the people and especially the commercial establishments, because what we have noticed is the residents are the residences are giving us segregated waste, but it's the commercial establishments which do not give us the waste and then they tend to throw it on the roads. So we want to go personally door to door. Our entire workforce is there, the garbage workers, the self-help group workers. I've called some of the students to create awareness from Damodar College. I have called people from my various colonies over here and from various pockets, so that each one takes it to their colony and spreads the word. So this is the whole exercise today. We have been distributing the pamphlets and we'll be going door to door. घेऊ एक विराम.